Cristaच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका धादोस कर. नाडय म्हाका काणकोणाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड कोरात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वाखाणच्या. क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. ही सकाळी भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी आजीर जावन आमकांच पवित्रतायेचें देणें मागलें. तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तशेंच तुमी पवित्र जाय. बी होली एज आय एम होली. पवित्र देव भोव पवित्र संस्कारान ह्या वेळार आमचे मुखार आजीर जाता. सगलो मान सगली महिमा ताकाच पावो. सगली स्तुती ताचीच. हुंड्याच्या रुपान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर जाल्ल्या आमच्या क्रिस्ता सोम्याक सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगली सुक्तीन आमची मान खोल भागावन आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका No
भाव भयणीनो, आयज जेजू मुखार हे सकाळी आमी हाजीर जाल्या तेन्ना किरीत भाशेन आमकांच ताच्या पांयाशी दवरुया. सकाळी उठून आमच्या तोंडार आमी उदक घातलां, आमचें तोंड धुलां, दांत घासल्या, उदक पियेलें हांव सृश्टीचें देणी. राती न्हिदलेलीं आसतना तशेंच सकाळी उठल्यात तेन्ना शीतळ वारो, प्राणवायू, ऑक्सिजन आमचे भितर आमी घेतला. आयच्या हे सकाळी जेजूच्या पांयाशी आसा तेन्ना ही देणी सृश्टीची मानून घेवया. शीतळ वारो, नितळ उदक आनी किरीत भाशेन ही देणी सृश्टीची आमकां आमच्या रानां वनांतल्यान येता, थ्रू आवर फॉरेस्ट. आयज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. ज्या रानां वनांतल्यान कितलें जिवीत उपजता आनी आमचें जिवीत साकार जावचें पासत, सुफोळ जावचें पासत वेगवेगळी गरजेची देणी ह्या रानां वनां वरवीं आमकां येता. इल्लोसो वेळ ओगीच राव, जेजूक पळय आनी जेजू बरोबर खंयच्याय एका रानान भितर सर. एंटर अ फॉरेस्ट in your thoughts, in your imagination, along with Jesus. जण एकल्यान हे सकाळी आमी आयज हो एक्सरसाइज करचो. आमच्या मनांतल्यान, आमच्या चिंतनांतल्यान रानां वनांत भितर सरुया. जेजू सांगता, जेजूचेर नदर दवरून रानां वनांत भितर सरता आसतना बरोसो हासकार सुस्कार घे. ब्रीथ द फ्री एअर. आमची भोंवतणी जायतीं झाडां पेडां दोंगर आसा. आमचे फिरगोचे भोंवतणी कांय बरीं झाडां, कांय बरो दोंगर. ह्या दोंगराचेर चिवचिवती सुकणीं आनी हेर वायल्ड लायफ. घडी केन्नाच आमी लागशिल्ल्यान तांचेर नदर मारूंक ना. कितलेच फावटी घडी आमी येता वेता
आमचे भोंवतणी झाडां पेडां रानां दोंगर सदांचेच कशे जाले. जेजू मुखार रावन आयच्या दिसा चलता चलता ही नदर मारीत रावया. सगळी देणी हे सृश्टींतली ह्या रानां वनांतली मानून घेवया. लेट अस एप्रिशिएट देम. सोबीत सुंदर फुलां पासो विचित स्वादीक फळां खातीर पळबावेल्या सोण्यां पासो दोर्यांतले मासळे खातीर सगळी बापा तुझ्या मोगाक गायन करता बाबा तुकार दिता तुझ्या मोगाक गायन करता. सूर्या चंद्रा तारा पासो वाऱ्या पावसा विजा खातीर झरी नदी दर्या पासो फातरां कोडपां दोंगरां खातीर बापा तुकार दिता तुझ्या मोगाक गायन करता बाबा तुकार दिता तुझ्या मोगाक गायन करता. जेजू बराबर आमचें चलप रानां वनांतल्यान चालूच दवरुया. पळय तीं रानां, पळय ते दोंगर, आयज जेन्ना संवसार वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनयता
ज्या जाग्यार आमी आसा आमचें गोंय आमचें गोंयचें राज्य खेरीत भाशेन सुभागी one of the world's hottest biodiversity spot, the Western Ghats. आमचो पश्चिम घाट जो आसा तातूंत आमचें गोंय बसलेलें आसा. वेस्टर्न घाट्स हें उतर घडी आमी जायते फावटी आयकलां, पूण होच आमचो राबितो जंय आमी गोंयकारां आसा. जायते जीव प्राणी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी. जीव प्राणी म्हणटा तेन्ना पशु पक्षी जनवारां तशेंच बारीक बारीक दिसन आसलेले जीव जंतू, वेगवेगळे तरेची झाडां, फुलां दितीं झाडां, फळां दितीं झाडां, वेस्टर्न घाट्स गुजराताक जावन सुरू जाता, महाराष्ट्रान देंवता, गोंयांतल्यान जावन कर्नाटका, केरला आनी तामिळनाडू पावता. द वेस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स. जायती सुवात ती लांबरून एका दिसान सोंपना. पूण कितलेय दीस आमी तातूंत भोंवली जाल्यार तें काबार जायना. पूण जेजू मुखार ह्या वेळार आमी बसून ह्या आख्ख्या वाठाराचेर धांवती फिरती नदर मारूंक आमकां भाग. जरूय आमी ह्या आख्ख्या जाग्याक वळखना, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा तातूंत आमी जियेता. आनी आयचो प्रश्न, ही नदर मारता आसतना आमचे मुखार दवरला. Coming under intense pressure of the development agenda, Goa, as one of the richest reservoirs of biodiversity in the Western Ghats, faces the threat of destruction of its forest area due to its tiny size. खेरीत भाशेन ह्या वाठारांत आमी आसा तेन्ना ह्या आख्ख्या वेस्टर्न घाट्सांतलो एक खेरीत भाग जातून आमचें गोंय येता, सह्याद्रीज. थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन. जेजू बराबर चल आनी पडे. आयज आमचे मुखार हो थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन आसा. इज देर अ थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन? वो थोडे पर्यावरणी एनवायरमेंटलिस्ट, वो थोडे राजकी फुडारी बेस्तेच बोवाळ करतात. तुजेच भोंवतणी कितें जाता तें पळय. जेजू बराबर चल.
ह्या प्रश्नांक जवाब दी. Is there really a destruction of the Western Ghats, of the Sahyadris, of my forests? Down to earth. एक रिपोर्ट दिता on the World Forest Day 2024. Indian forests are losing their ability to absorb carbon dioxide due to climate change. गरमी वाडत आसा. पावस आपणाक जाय तेन्ना पडटा. आयज आमचे आंबे, काजू ज्यो फुलोंक जाय आसल्यो तेन्ना फुलोंकूच ना. गरमी सुरू जाता तेन्ना फुलूंक लागले. पळे दोदोर मारून. Effects of climate change. आमच्या आंब्याच्या झाडांक आंबे जाता म्हणल्यार पावस पडटलो काय? आमच्यो काजू ताका बऱ्यो काजू आनी बियो जाता म्हणल्यार पावसान पावसाळ्यांत आमी भितर सरतल्यो काय? जायते जाणांचो प्रश्न. गो करून जे कोण झाडांक पडयतात, फुलांक पडयतात, आंबे काजू खातात, भारताची रानां आयज ही क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग हातून जो रोल आसा हातून उणो पडलेलो आसा. डावन टू अर्थ रिपोर्ट सांगता. Climate change is real. Climate change is normal. ती जावंकूच जाय. पूण ज्या वेगान ती सद्याक जाता तातूंत आमची रानां वनां हांचें निसणटोन एक मुखेल कारण. डिफॉरेस्टेशन फॉर डेव्हलपमेंट. आमचें गोंय फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर पळयत जाल्यार बरें दिसतलें. फुडें अजून अपडेट्स करूंक ना. पूण खरेपणी जमनीर वचून पळयत जाल्यार जी रानां आसात म्हूण मॅप केल्लीं आसात ती नाच. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान बदल्लोलीं आसात. लँड यूज, लँड कवर चेंज जाल्लो आसा. फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट ही
रानां वनां कातरून उदरगत डिव्हलपमेंट करपाक कन्वर्शन करपाक बेकायदेशीर जाल्लो आसा. आमच्या गोंयांत ACP एक्ट 39A म्हणलेलो अमेंडमेंट काडलेलो आसा. आमच्या रानावनाचें डिस्ट्रक्शन जावन आनी हे भाशेन ही गोंयची अस्तित्वच ना जावपाक शकता हें आमच्या मुखार मांडलेलें आसा. आयच्या दिसाचो आमचो सरकार जायत्यो वस्तू लिपयता, सोत आसा तें दामून दवरता, उलयतल्यांक आवाज करतल्यांक बंद करता. संवसाराच्या मापार जायते रिपोर्ट्स जे गेल्ले आसात तातूंत फटींगपणां जायतीं केल्लीं आसा, सोत लिपयल्लें आसा. जेजू मुखार जेजू बराबरचो माग आदार, माग धेणे, माग मार्गदर्शन, ask for direction of Christ. पवित्र मिसाचे भेटेन आमी भाग घेवंक येतले. हे मिसाचे भेटेन आयज जेजू मुखार तूं कितें दवरताय? वॉट इज इट दॅट यू वॉन्ट टू प्लेस बिफोर द लॉर्ड? आयज मागता तेन्ना तुजी मागणी तुजेच पासत जावं दी. तुजेच पासत जरी तर आयज मागणी करूंक जाय जाल्यार तुजी भोंवतण, your surroundings, तुजी रानां वनां, your forests have to be secure. माग या रानां वनां पासत on this World Forest Day. माग जे कोण रानांनी रावतात तांचे पासत, मनशां जीं रानांनी रावतात, डिव्हलपमेंटाच्या नांवान जांकां बेघर केल्लीं आसा, तांचें अस्तित्वच बिगाडलेलें आसा. थोड्या जाणांच्या फायद्याक लागून तांकां काबार केल्लीं आसात आनी करप चालूच आसा. माग असल्या मनशां पासून, माग हेर जीव प्राण्यां पासून जांकां आपलें घर, आपलो राबितो सोडून पडून वचूंक पडटा. माग आमच्या सरकारा पासून, माग जे डिव्हलपर्स आसात, कॉर्पोरेट्स आसात तांचे पासून. ही संवसारी आशा ह्युमन ग्रीड ती सोडून दिवन सृश्टीची देणी देवान आमकां दिल्यान, रानां वनांची देणी आमकां देवान दिल्यान, ती आमी बरे भाशेन मानून घेवंक, ती सांबाळूंक आनी जितले आमी पाड घातला ही मिसाची बॅट सुरू करच्या आदी देवाच्या बोगसोण्याकूय उलो मारुया. जायते पावटी
आमी जे करूंक जाय आसलें आमची ड्युटी ह्या आमच्या राना वना सवे ह्या आमचे सृश्टी सवे आमी करूंक ना त्या पासत देवान आमकां भोगसूंक आनी आमकां जिवीत दिता आमचे फुडले पिळगेक जिवीत सांबाळटा तसले निर्णय जावन आमी मागुया करता सोगले तुझे देवाचे उपकार आत्म्या मोच्या काळजांत देवाचे उपकार जिवीत तुझे खोरेच देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बळ नवे तोरणी पिराय परतोता जिवीत तुझे खोरेच देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बळ नवे तोरणी पिराय परतोता आत्म्या मोच्या काळजांत देवाचे उपकार आत्म्या मोच्या काळजांत देवाचे उपकार Shivat Purudaslo Oshe Papono Karo Noyal Rasami Solo Osulu Nawe Sona Tuchi Lapsor Sona
आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता वेलिना सोजा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. अस्मी मॅरी सीबी आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. बाबडीनो आयज एक खेरीत दीस आमच्या भारताच्या देशाक आनी सगळ्या भावार्थ्यांक आयज नॅशनल डे ऑफ फास्टींग एंड प्रेयर्स CBCI आमचे बिस्प साहेब जे आसात सगळे आमच्या भारताचे हो उलो आयज आमकां मारतात. नॅशनल डे ऑफ फास्टींग एंड प्रेयर आमच्या देशा पासत आनी आमचे फिरगोजे पासत. जाल्यार आयच्या दिसाक ही मिसाचे भेटेन आनी आयज आमी ह्या एडोरेशनान सुरू केला. हो आख्खो दीस आमी मोगान आपुरबायेन आमच्या देशा पासत आमचे इगोर्जे पासत आमच्या भावार्था पासत आमी सारूंक आमच्यान जाता तितले साक्रिफीस करूंक देवा मुखार जाता तितलो वेळ आयज सारूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. जायतीं जाणां आयज ह्या दिसान वेगवेगळे तरेन मागणे करून वो तेर्स करून आपले साक्रिफीस करून हो दीस सारतलीं. तांकां सगल्यांक खेरीत करपा मेळूं म्हूण मागुया. आनी आनीक एक पावटी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. खंयच्या वस्तू पासत तुमी म्हजेर फातर मारूंक सोदतात. जेजून हो प्रश्न लोकांक केलो कित्याक जेजू शिकयता आसतना ताचेर मारूंक लोकांन फातर उखल्लेले. बाबडीनो आमी जायते पावटी फातर उखलून मारपी जाल्या. दुसऱ्यांचेर बो करून जे कोण सोत उलयतात जे कोण सारकें सांगतात आमच्यो चुकी आमकां दाखयतात तांचेर मारूंक फातर जायते पावटी घडये आमी उखल्ल्यात. घडये जमणी वेले फातर न्हय पूण आमच्या उतरांचे फातर आमच्या एटिट्यूडाचे फातर असले सगळे चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत लागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पुर्जेचे अपराध बोगोस आमचे असोक्तायेक लागून पातकांच्या बांदपासांतलीं आमी सांपडलेल्या तांतलीं आमकां कोनवाळायेन सुटय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्याच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजें गोठण पळोवंक रावंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यांव आनी ताचो सूद घेतल्यांव. पूण एका बुलवंत विरा सारको सोर्वेस्पूर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजयेन भरतले. केदी लॉज सदां तोकपाची विसरू नजो तसली. पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय
तो म्हाका पळोवंक दी, कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायनां कोरात, सर्वेस्पराची वाखाणी कोरात. ताणें नोश्ट्या मनशांच्या हातांतलो गरिबांचो जीव निवारलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो तालो आयकलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो तालो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पूर म्हजें कोडोप, म्हजें कोट. म्हजो सोडवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो तालो आयकलो. तो म्हजो दाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फोवो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो तालो आयकलो. मोंडाची लारां सोरभोंवती म्हजेर उप्रासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नोरकाच्या सांकिलींनी म्हाका बांदलो. मोन्नाच्या बांदपासांनी म्हाका धरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो तालो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो तालो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो तालो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवे आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्या. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या करण्यांचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनान अदीक अदीक रिगूं दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचे शीं येवन म्हणलें, जुवांवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे आनी तुका क्रिस्ता प्रिच्या भाव भयणींनो, आमी सुरवातेक जेजूची पवित्र संस्काराची भोजवण करता आसतना आयज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हाचो उगडास केला. तशेंच आतां मिसाची बॅट सुरू करता आसतना आयज आमचो नॅशनल फास्टींग एंड प्रेयर डे हाचोय उगडास केला. आयचें देवाचें उतर आमकां एके वाटेन पयल्या वाचपान जेरेमियासाची खबर सांगता, जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान जेजूची खबर सांगता. आनी दोगूय जाण जेरेमियस आनी जेजू जी शिकोवण दिताले, जो देवाचो संदेश परजेक पावयताले, दोनूय कडेन आयज आमकां दिश्टी पडटा तो संदेश मानून घेवंक आनी तो संदेश समजून घेवंक ही पोरजां निभर मनाची जाल्या. आनी जायते जाणांक ते कितें उलयता तें बरें दिसना. जेरेमियस प्रवादी जें कितें सगळें वायट चलता परजे मदें तें सोडून दिवंक आनी त्या वायटाक लागून जी खास तेतली ताचे विशीं शिटकावणी दितालो लोकांक. आनी असल्या वेळार जे कोण वायटांत आसले आनी ह्या वायटांतल्यान तांकां फायदो आसलो ते जेरेमियसाक ना करूंक सोदतात. आनी ताका ना करूंक कितें करपाचें? ताचेर बोगलांट घालपाचें. तो कितेंय सांगता जाल्यार ताचे लागीं भासाभास करपाची, आर्गुमेंटेशन करपाचें. आनी तो उलयता तें कशेय भाशेन तो उलयता तें सारकें न्हू वो तें चुकीचें, ती फोट असलें दाखोवपाचें, ताका लॉजीक घालपाचो. ताचें जियोप ह्या संवसारान डिफिकल्ट करपाची. असली मांडणी घेवन जेरेमियस प्रवाद्या मुखार हे मनीस गेल्ले. आनी असल्या वेळार आमी पळयता जेरेमियस प्रवादी फकत सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवरता, सर्वेस्परा देवाक उलो मारता. आनी ह्या पासत आयचो जाबाब आमी म्हणला, आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. जरी तर आकांताच्या वेळार भाव भयणीनो आमकां देव आमचो ताळो आयकता आनी आमचे बराबर उबो रावता, जाल्यार जें कितें बरें करपाचें आसा, बरें उलोवपाचें आसा तें बंद करचे सुवातेर आमी सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवरून बरें करप, सारकें सांगप, सत उलोवप चालूच दवरूंक गरजेचें. आनी असल्या वेळार जेजूचेर फातर काडलोले मारपाक आनी जेजून प्रश्नूय केल्लो, इतलें बरें हांवें केल्लें आसा, इतलें बरें शिकयल्लें आसा, बऱ्यो करण्यो देवा बापाच्या नांवान केल्ल्यो आसात, खंयचे बरें करणे पासत तुमी म्हजेर फातर मारतात? आयज बरें करपी जायते जाण आसात, प्रयत्न करतात ह्या संवसारान बरें करपाक, हे सृश्टीक बरें करपाक, मनशांक बरें करपाक. तरी आसतना जायते पावटी हें बरेंपण जें ते करतात, बरें जें उलयतात ताचे वरवीं कोणाक तरी एक लुकसाण जाता. भोव करून जे कोण कॉर्पोरेट्स आसात, जे कोण सरकारांत आसात, पदवी घेवन आसात, तांकां जायते पावटी हें लुकसाण. कित्याक जाता तितलो फायदो, ही जी आस आसा मनशाची, हे आशेक लागून जाता तितलो फायदो मेळपाक जाय, डेव्हलपमेंट म्हणलेलो करपाक जाय. आनी ह्या बोवाळान आयज आमी जायतें निसंटन केल्लें आसा. देखूनच आयज आमच्या देशा पासत आमकां परतून परतून मागूंक पडटा देवा लागीं, आमचो देश सांबाळ, आमचो देश राख. आमच्या देशांतली डेमोक्रेसी जी आसा ती मरत मरत वेता. जे कोण सारके उलयतात तांचें कोण आयकूंक सोदिना, ते ताळे बंद करतात. डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज आयज आमच्या देशाचे पिड्यार जायत जायत वेतात. पदवेचेर थोडे जाण बसून आपणाचीच आस रूच मुखार व्हरत आसात. देखून आयज आमच्या देशा पासत मागूंक आमचे सगळे बीस पासत भारताचे आमकां उलो मारतात. मागूंक म्हणल्यार आयज आमचे सॅक्रिफीस जाय ती गरज. आयज आमी कसलो उपास करतले हांव भाव भयणीनो, आयज घुडे आमी जी कोण जाय तो आमचो मोबायल उजार करतात, आयज जायते भाशेचे व्हिडियो आमी पळयत आसता, रिल्स म्हणलेले पळयत आसतात. भोव करून आमची तरणाटी थोडीं जाणां एडिक्ट जाल्लीं आसात. पळोवपाकूच जाय, ना जाल्यार जायना. जाल्यार आयच्या दिसाक खिरीत भाशेन ह्यो वस्तू आयज आमच्यान पळोवंक जाता. आयज जायते रिपोर्ट्स आयिल्ले आसात. आयज जेन्ना वर्ल्ड फॉरेस्ट डे
फॉरेस्टां विशीं आमचीं गोंयचीं रानां, आमच्या भारताचीं रानां, संवसाराचीं रानां तीं कितें करतात, कितें आमकां मेळटा, कित्याक तीं गरजेचीं, हाचे विशीं जायते रिपोर्ट्स आसात, हाचे विशीं जायते विडियोज आसात. तसले पळोवचे. उपास म्हणटा तेन्ना पडे नाका अशें हांव म्हणचो ना, पूण पडे आयज आनीक पडे, वेळ काड. पूण ह्यो वस्तू ज्यो आमी पळोवंक सोदिना, आयकोंक सोदिना, आमकां झेम येता, आमकां वाज येता असल्यो आयकूंक, लॅक्चरबाजी सुरू जाली असलें आमकां दिसता, ह्यो वस्तू आयज आमी पळोवपाक जाय, जाणा जावपाक जाय. आयज आमचो सुप्रीम कोर्ट जायते बरे बरे निर्णय दिता. बो करून जें कितें सरकार आमचो आयच्या दिसाचो सरकार जें पाड घालीत आसा आमच्या देशांत, आपणाक जाय तसले एमेंडमेंट्स हाडीत आसा, ताचे विशीं आयचो सुप्रीम कोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टाचो जो बेंच ऑफ जजीस आसा जायते बरे निर्णय दिता. वाचात ते. आयज सॅक्रिफीस जरी तर आमी करतले हांव असल्यो वस्तू कायद्या विशीं आमकां त्यो वाचूंक घडये बरें दिसना, वाज येता, समजनाशें दिसता. इल्लेशे त्रास घे, असल्यो वस्तू आयज वाच, असले विडियोज आयज पळे, वेगळे तरेचो आमचो उपास जावपाक शकता. तेच बरोबर आमी जेवणा खाणा विशीं वेगवेगळे तरेन आमचें आयज जिवप आसा. जायतें जेवण पिड्ड्यार आमी करता. आयज हो उपास करता आसतना सदांचे भाशेन हें खायनाका, तें खायनाका, मांस खावप ना, नुस्तें खावप ना, असलो उपास आमकां बेश्टें खायनासतना रावले जाल्यार ताचो फायदोच ना. पाप साहेबानूय आमकां सांगलां. जाल्यार आयज आमी उपास करता आसतना केरीत भाशेन ह्या जेवणाचें मोल समजून घेवया. खंय तावन येता आमचें जेवण, कोण काम करता आमकां हें जेवण आयज आमच्या मेजार हाडूंक, हांचे विशीं समजुया. आमच्या भुरग्यांक सांगुया ह्यो वस्तू. आयज आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सगळें मेजार हाडून दवरलेलें आसा, सगळें मेळटा, सुसेगाद, कांयच करपाक नाका. आनी ह्या पासत आयज जायते पावटी जांचे लागीं आसा ह्या असल्या भुरग्यांक मोद मारला. भुरग्यांकूच न्हू, आवय बापायकूय मोद मारला. कित्याक आयज पयसो जायतो आसा, जायतें जोडटा आमी. आयज आमचे मदले ते गरीब म्हणटा ते भोव थोडे आसात. आयज आमचे लागीं सगळ्यां लागीं सगळें आसा आनी ह्या पासत आयज आमी पिड्ड्यार करपाक लागलेले आसा. आयज जरी तर आमी उपास करूंक सोदता जाल्यार हाचेर मन घालुया, उलोवया हाचे विशीं. आमच्या भुरग्यां लागीं, आमच्या घरच्यां लागीं जे आमी पिड्ड्यार करता. तेच बरोबर दुसरे जे कोण आसात, जे गरीब आसात, जे घेरां झुजां पेटलेलीं आसात, त्या गांवांनी रावतात, तांकां जेवण मेळना. गाजा, इज्रायल हांचे मदें आतां जें केस्तांव पेटलेलें आसा तातूंत आमी पळयलां जेवणाची पॅकेटां पासून उडयता आसतना तें जेवण घेवन गेल्ले कडेन जायते जाण जखमी जाल्यात. कित्याक जेवणाचें मोल तांकां समजल्लें आसा. भूक लागता तेन्नाच कळटा. आनी देखूनच आयज आमकां उलो, उपास, मागणें आमच्या देशा पासत, आमच्या ह्या भावार्था पासत, आमच्या इगोर्जे पासत आयज उपास, मागणें, उलोवप, समजप आमच्या ह्या रानावनां पासत, त्या रानावनांनी जे जीव प्राणी आसात तांचे पासत, जी बायोडायवर्सिटी आसा की ताचे पासत, देवाची रचना. तर हे देवाची रचने पासत भाव भयणीनो, हो आयचो आमचो दीस भेटयता आसतना जेजून आमकां उलो मारला. जरी तर हांव उलयतां ताचेर तुमी विस्वास दवरूंक सोदिनात, हांव उलयतां तीं उतरां तुमकां अवघड लागतात आयकपाक, दुखतात भितर, तोपतात भितर, जाल्यार त्या उतरांक लागून न्हू, पूण ज्यो करण्यो हांव करतां त्या करण्यां पासत तरी तुमी म्हजेर विस्वास दवरात की हांव देवा कडलो आयलां आनी हो संदेश देवाचो संदेश. तर भाव भयणीनो, हो संदेश आमी जण एकलो आमच्या काळजान घेवया आनी जेजू जो संदेश दुसऱ्यांक दितलो तोच दुसऱ्यांक दिवंक आमचे भोंवतणी जीं कोण आसात, जे आमचे बराबर जियेतात आनी जांचे बराबर आमी जियेता, भोव करून जे कोण पाड घालतात ल्हान ल्हान वस्तूंनी, साद्यो वस्तू, आयज आमी आमचो कचरो जे भाशेन आमच्या रानांनी, आमच्या नदींनी शेंवटून मारता, वो आमच्या घराच्या भोंवतणी जो प्लास्टीक आयज आमी करून उडयल्लो आसा, सगळें सफोकेशन केल्लें आसा, हाचे विशीं उलोवया एकामेका लागीं. आनी जें कितें चुकीचें आसा तें सारकें करूंक आमच्यान ल्हान ल्हान कसलेय उपाय घेवपाक जाता ते घेवया. आनी तेन्नाच आमच्यान जें कितें जेजून सांगलां तें खरें म्हणूंक जाता. हें करता आसतना घडये आकांत येवंक जाता. हें करता आसतना थोड्या जाणांक वायट दिसूंक जाता आनी ते आमचेर आड वचूंक शकता.
असल्या वेळार जेरेमियस प्रवाद्यान केलें तशें आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक उलो मार आनी तो तुजें आयकतलो, तो तुजे बरोबर उबो रावतलो. होच विस्वास धरून हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमचें जण एकल्याचें जिवीत, आमचें जण एकल्याचें इंतेसांव ह्या उंड्या सोऱ्यान बापाक उबारुया. भेटोने वेळार गीत गावया. गिताचो अंक C18, पेज नंबर 36. C18. म्हज्या भाव भयणींनुय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य भुमीचो विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. काकलूत सारा देवा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटूंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडीशी कर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या नांव वैभवान. मुसर्गीक तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां जय. मुसर्गीक तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खरा. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आमचेरूय आकांत येता तेन्ना आमी सगळीं ह्याच विस्वासान जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सर्वेस्पराक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांत्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची कागलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची कागलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनान आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भाव भयणीनो, सुरवातेक सांगला तशें आयचो दीस करीत भाशेन डे ऑफ नॅशनल फास्टींग अँड प्रेयर. आमी आमचे फिरगोजेन खेरीत कार्यावळ कांयच घडून हाडूंक ना खरी, पूण आयज सांजेर 5:15 वाजता खुर्साची वाट जातली आनी त्या उपरांत मिसाची बॅग तुमच्या घरांनी मागणें तेर्स आयज खेरीत भाशेन जावं दी. बाराबोर मेळून समुदायांनी वो खुर्सां लागीं तुमच्यान तेर्स करूंक जाता, मागणें करूंक जाता जाल्यार तातूंतय भाग घेवंक तुमी आयच्या दिसाक प्रयत्न करचो. आनी जशें सांगलां जाता ते भाशेन आमचो वेगवेगळे तरेचो उपास, आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस आमच्या देसा पासत आयच्या दिसाक आमी भेटोवया. फाल्यां सोनवार सांजेर आयताराचें मीस 6 वाजता आसता. तें आसचें ना,
पूण फाल्यां आमचो सांतूस पासूस सांजेर 5 वाजता ही समोरमणी जातली. सांजेर 5 वाजता फाल्यां आमचो सांतूस पासूस. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नवे फिरगोज गवळीक सोबे पासत मागणे. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुताचे सून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविगाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापते तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तुमचो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासना. मिसाचे शेवटाक गीत गावया. गिताचो अंक F20 पेज नंबर 95. F20. तुमचे सांगाती आवासा तुमचे सांगाती आवासा बापा काका तो सोस्तुका काका पवित्र आत्मा किया ताच्या पोळात सुते पेसा तेसा सोग्या मोचे गोवार साया संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगाती आवासा संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगाती आवासा